अगोस्तीन म्हणटा, ह्या संवसारांत 3 तोरेचे एकचार आसात. पयलो क्रिस्तांव आनी पवित्र सोबे मदें, दुसरो घोवा आनी बायले मदें, आनी तिसरो आत्म्या आनी कुडी मदें. एकचार म्हणल्यार जायत्या जाणांतलें एक करप. एकठांय आसत जाल्यार तातूंत मदें वायटाक आनीक सुवात ना, दोशीपणाक मार्ग ना. एकचार बळ दिता, एक समुदाय घडटा, एकामेका लागीं संबंद रोचता. असलें एकचारपण आमी पयलींच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांच्या जिवितांत आयकुया. धर्मदूतांचो इतिहास, चॅप्टर 2 verses 42 and 44 to 47. ती धर्मदूतांची शिकवण घेवंक, भावपणाचो एकतार सांबाळूंक, तशेंच हुंड्याचे मोडणींत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुकोनासली. भावार्थी सगळीं एकवटांत जियेतालीं आनी तांचे सगळें भागा आसलें. तीं आपलीं भाटां बिटां विकतालीं आनी विक्रेचो दुडू जण एकल्याचे गरजे प्रमाणें वांट्टालीं. एकाच मनान दिसपट्टी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक तांच्या एका एका घरांत एकठांय जातालीं आनी खुशालकायेन आनी काळजाच्या भलेपणान तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. जांकां थारोण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. सर्वेस्पराचें उतर, देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक गायोन करून जबाब दिवया. देव आमचो बाप A6. Devancho Baap, Numoncho Baap, Devancho Baap, Numoshi Boy, Jesu Ancho Baap, Ani Ani Jesu Ostogi, Ami Sogli Bahuto
आतांच देवाचें उतर आयकल्ल्या पळयत हांव पयले क्रिस्ती भावार्थ्यांचो एकचार आमचे नदरे मुखार दवरला. जेजून आपल्या कोश्टान मरणान आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां नवें जिवीत दिलां आनी देवाची भुरगीं आमकां केल्यात. हें नवें जिवीत भावपणाचें एकवटान आनी मोगान जिवंक तोच जेजू आमकां आसा एक नमुनो आनीक जोर. ह्याच जेजूक आपणा मदें दवरून पयलीं क्रिस्तांवां एकवटान भावपणान समजिकायेन आनीक एक मोनान जियेतालीं आनीक पवित्र आत्म्याच्या बळान आपलो जोमो थिरायतालीं. एकाच काळजाची मोनाची फामील कशी ती वागतालीं. तांचे मदें कसलीच अंतर आनीक वेगळोचार नासलो. जेजून हाडलोल्या नव्या जिविताची ती गोवाय दिनारां आसलीं. अशें जावपाक तांचे मदें हे गूण आसले. दुतांची शिकवण, भावपणाचो एकतार, मिसाची भेट, उंड्याची मोडणी आनीक मागणें. परम संस्कार एक एकचाराचो संस्कार. मिसाक आमी एकठांय जाता तेन्ना एक फामील कशी एकठांय जाता. एक फामील कशी सांगातान मागणें करता, पातकाचें पोगसणें घेवन आनी दिवन, तशेंच एकामेकाक शांती वांटून आमचो एकचार दाखयता. मिसाच्या भेटेचो फोड म्हणल्यार एकचार. जेजू आपले शिकवणेंत एकचाराचो संदेश दिवन आमकां म्हणटा, हांव दाखवेल आनी तुमी फांतेर. तुमी दाखवेलीक चिटकून रावल्यार सुबाम फळां दितल्यात. होय, आमी जेजूक चिटकून रावल्यार सुबाम फळां दिवंक शकता. आमचें जिवीत दुसरें न्हय पूण एकचाराचेंच जावंक गरज. हो एकचार न्हयच इगोर्जेंत आसतना तेन्नाच पूण जिवितांत दिश्टी पडूंक जाय. एकचार फामिलींत घोव बायलां मदें, आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें, शेजाऱ्यां सोयऱ्यां, इश्टा मित्रां मदें, पवित्र सभेच्या वडिलां आनी लौकिका मदें, जाणट्या आनी कोस्टोतोल्या मदें, एकाच उतरान आमचें जिवीत सगळ्यां मदें एकचार हाडटलें जावंक गरज.
इल्लोसो वेळ उगीच रावून आमचे फाटले जिवीत कसलें जालां तें पळोवया. दुबाव ना. जायते फावटी एकवटाच्या मार्गार आमचें पावल चुकलां. एकचार बांदचे सुवातेर फूट घातल्या. शांती हाडचे सुवातेर दुस्मानकायेचो वणटी उब्यो केल्यात. वळखून घेवंक आमची चूक भोवपवीत संस्कारान रावतल्या जेजू फुडें घालून बापा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया. गायोन करून दोयाल देवा आयको. भावा भयणीनो, पयल्या क्रिस्तांवां मदें मोग आनी एकचार वसतालो. एकूच कुटूंब कशें मोगान जियेतालीं. तर आमी तशींच जियोंक पळोवंक संस्कारांतलो जेजू आमचें बोड जावंक आमची मागणी बापाक उबारूया. एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जावन दी. दोनया देवा, आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारतां उलो. गायन करून जातलें. कोणाची मागणी उबारूंक जाय जाल्यार आतां करूंक जाता. आमच्या कुटुंबीक जिवितांत आवय बापूय आनी भुरगीं बाळां एकचाराच्या आनी मोगाच्या
बानपासान जिवंक तांकां बापा लागीं जेजू सारकी काळीज मागुया. जेजूचो मोग नियाळून आमचो मोग त्यागाचो, समजिकायेचो आनी बोगसोण्याचो जावंक आमकां कृपा मागुया. आमच्या समाजीक जिविताच्या मळार जाती कातीचो भेदभाव आनी वेगळोचार विसरून आनीक दुस्मानकायेच्यो वीख काळजांतल्यान पिळून आमचे एक मोगाचें कुटुंब कोर म्हूण बापाक उलो मारुया. आमचें चालतें जिवीत जियेतना सगळ्यां सोबें आनी एकेकेरीत भाशेन आमच्या शेजाऱ्यां सोयऱ्यां सोबें इश्टां मित्रां सोबें तशेंच रोगताच्या भावा भयणां सोबें एकचारान आनी मोगान जिवंक आमी शिंकल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाळा जेजू, ह्या आयच्या समाजांत रिलिजनाचेर घेवन रिलिजियस सेंटिमेंट्स म्हणून सगळोच दुस्पट जाल्या आनी दिवी जावं जाला लोकां मदीं. सगळो लोक एकामेकाक वेगळेच तरेन चोयता. असल्या आमगेल्या सोसायटींत आमकां तुजी कृपा आनी तुजो पवित्र आत्मो दी. सगळीं आमी एकठांय एकचारान भाव भयणी कशीं जियोवंक आनी आमच्या भुरग्यांचे मोतींत देवाचो मोग आनी एकामेकाचो मोग घालूंक आमकां कृपा दी सोम्या. मोगळा जेजू, तुज्या शिवाय आमच्यान कांयच करूंक जायना. तूं जावन आसा धाक वेल आनी आमी तुजे सादे. सदांच मोगळा जेजू तुका चिटकून रावंक आनी बरीं फळां दिवंक आमकां जेजूची कृपा आनी बोल तुज्या लागीं विनंतीन मागता.
A young saint, Saint Dominic Savio. He led by his example. He was a young saint, Saint John Bosco guided him to a life of sainthood. Help him to guide our children to be holy like him. वगडा जेजू जायते डिवेलपमेंट आनी रिसर्च आनी टेक्नॉलॉजी आमच्या संवसारांत वाडत आसा. सोशल मिडिया येवन आमकां जायतें बरेंपणूय मेळ्ळां आनी वायटपणूय मेळ्ळां. आमच्या भुरग्यांक बुद्धी दी देवा हे सोशल मिडियाचे गुलाम जायना जावपाक आनी आमगेली भुरगीं आवय बापाय आहाय ती यंग पेरंट्स आपणाचें वावर करपाक त्या भुरग्यांक ओकुपाक दवरपाक तांकोडे मोबायल दितात आनी तांकां स्लेव्स करतात, गुलाम करतात. सो सायबा आमकां तुजी कृपा दी, बुद्धी दी आमच्या भुरग्यांक बरे तरेन वाडोवपाक आनी संवसाराचे सगळे फुडें कितें प्रश्न येतात तांकां फुडो करूंक. सोम्या जेजू तूं एक व्हडलो एकचाराचो नमुनो जावन आमकां दाखोवन दिली. सगळे वेळार तूं बापाच्या एकचारान आसलोय. एक एक उतर तूं उलयतालो ते बापाचें उतर उलयतालो. एक एक करणी कोत्तालो ते बापाचे सांगण्यान कोत्तालो. जेजूस आमकां ह्या वेळार आमच्या समुदायांनी आमकां एकचारपण शिकय. आमच्या समुदायान एकामेकाचो हुस्को भावपण कसलोच वेगळोच नासतना दुस्मानकाय नासतना बोगसोणें दिवंक आमकां शिकय. तेच भाशेन आमच्या कुटुंबांनी जेजू तुवें सांगलां जसो आपण मस्तक इगर्ज मातेचें तसोच एक घरकार वडील घोऱ्याबाचो. सुम्या जेजू तेच घरकारांतल्यान एकचार वाडोवंक, मोग वाडोवंक, समजिकाय, सोंसणिकाय, बोगसोणें वाडोवंक आमच्या घराब्यांनी आमकां शिकय. ते परी आमी एकचार आमच्या घराब्यान वाडोवंक जेजू तुजे लागीं हें प्रार्थून मागता. Oh,
मोगडा जेजू हे माया म्हयन्यांत आमी सगळीं म्हणटात की तुलें गरम जाता, उजो मारता. आमी चिंतूंक ना की आमीच आमची सृश्टी पाड घालून राखून आसतना आमी आमचेंच निसणपण करतात म्हूण. आमकां सगल्यांक बुद्धी दी देवा आनी आमच्या भुरग्यांक वाट दाखय. आमची सृश्टी हो आमचो संवसार राखूंक आमचे फुडले पिळगेक बरें वातावरण दवरूंक, उदक आसपाक, रूख आसूंक, पावस वेळार येवपाक, सगळीं सिजन्स आहाय तीं वेळार येवन सगळें बरे भाशेन चलपाक तुजें बेसांव दी सायबा.
परम संस्कारा वरवीं एकचार बांदपी गवडी आमी परम संस्काराच्या बळान एकचार बांदपी गवडी आमी हो आमचो ब्रीद जालो ज्या दिसाक आमच्या बिस्प साहेबाच्या हातांतल्यान आमी 9 जाणांनी याज्ञिकी संस्कारणी घेतलेली 2004 वर्सा त्या दिसाक ते आयज मेरेन हो ब्रीद जिवंक परम संस्काराच्या बळान एकचार बांदपी गवडी जावंक सोंपें जावंक वेगवेगळे तरेच्यो आडखळी वेगवेगळे तरेन देंवचाराच्यो वेली the evil attacks on all the good things that we try to do as priests. याज्ञिक कशे हो एकचार आमच्याच लोकांमध्ये हाडून हो एकचार आमच्या समाजान घट दवरून सोंपें जावंक ना कित्याक वेळा वेळार देंवचार उडी मारता जायते पावटी आमच्याच चिंतनांनी आमच्याच आवंड्यांतल्यान आमच्या बऱ्या वावरान देंवचार भितर सरलो एकचाराच्या वावराचेर खंय ना खंय प्रभाव पडलो जायते पावटी ह्या समाजान कितेंय बरें करून गेल्यार भोव करून वायटाचेर निशेध मारून गेल्यार फुटी घालपी देंवचारान खंयच्यान तरी उडी मारलीच दुबाव रिगयले जोगणी केस्तांवां करून घातली एकचार हाल्लो जायते पावटी आमचेच बराबर भोंवपी आमचेच बराबर वावर करपी खंयच्यान तरी देंवचाराच्या प्रभावान येवन एकचार तोडपाचो प्रयत्न केलो जायते पावटी हो वावर करता आसतना कांसेरी जायते पावटी निराशा जायते पावटी नाका आनी हें करून फायदो ना असली चिंतना देंवचारानूच आमच्याय मनान घातली जायते पावटी एकचाराच्यो करण्यो एकचाराच्यो वाटो उण्यो कश्यो दिसल्यो पूण फुटी जोगडी दुस्वास त्यो चड मोठ्यो जाल्यो The ways of the evil looked stronger than the ways of unity. आणि ह्या सगळ्यान एक कॉमन रिजन एक सदांचोच एक कारण खंय ना खंय जेजू उणो आसलो खंय ना खंय जेजूक आनी जेजूचे शिकवणीक आमी कुशीन दवरलो एकचार बांदपी गवडी जावन परम संस्कार नासतना कसलोच वावर जायना खंयच आमी पावचे ना हें समजून आयलें
21 वर्साच्या ह्या याज्ञिकपणात परम संस्काराचे भोवतणी परम संस्काराच्या पांयाशी हो एकचार घडून हाडूंक जाता. कितलेय दुबाव आयल्यार कितल्योय फुटी घालूंक कोणें प्रयत्न केल्यार ताचेर जैत व्हरूंक जाता हाचो विस्वास जालो. खरेपणी ह्या पवित्र संस्कारान हाजीर आसलेलो जेजू हो एकचार बांदूंक हो एकचार सांबाळूंक आनी ह्या एकचारा वरवीं समाजान बरेपण हाडूंक आजून उत्तेजन दिता, आजून उलो मारता. कितली भिरांत कोणें गायल्यार पासून परम संस्काराशी येता तेन्ना ही सगळी भिरांत पयस जाता. कितलेय दुबाव कोणें रिगयल्यार परम संस्काराच्या पांयाशी हाडून विस्वास वाडटा. कितलेय दुस्मान त्रासत जाल्यार आनी कितलेय आमचेच मनीस देंवचाराच्या वाटांनी चलूंक लागल्यार पासून ह्या पवित्र संस्काराक बळ मेळटा. एकचार बांदपाचें बळ, फुटी वेळार घट्ट उबी रावपाचें बळ, परम संस्काराच्या बळान एकचार बांदपी भोंवडी आमी. तुजे विरेत जेजू आमी कांयच न्हय, तुजे विरेत आमच्यान कांयच करूंक जायना. ह्या आयच्याय काळार आमचे मदें फुटी घालपाचे प्रयत्न जे देंवचाराचेर चल्लेले आसात तातूंत आमी निराशी जायना जावं, तातूंत आमी सांडून वचना जावं, तातूंत भिरांतीन आमी बळी पडना जावं. पवित्र संस्काराचें बळ आमकां दी जेजू. तुज्याच बळान फुडें वचून शक्ती दी जेजू. नितीक उबें रावून नीत घडून हाडून तूं फावो कर जेजू. तुज्या आशिर्वादान आमी सदांच फुडें चलूं, न्हय समाजान पूण आमच्या समुदायान, आमच्या घराब्यान, आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबान असल्यो फुटी पडटात, असली झगडी केस्तांवां जातात, गैरसमज वाडटात, एकामेकाचेर दुबाव वाडटात. तेन्ना दुनिया तुज्या पवित्र संस्कारांत येवंक आनी तुजें बळ घेवन हाचेर जैत व्हरूंक आमकां फावो कर. ह्या वेळार दुनिया आमकांच तुज्या पांयाशी दवरता. आमचें समर्पण तुज्या पांयाशी करता. ह्या पवित्र संस्कारा मुखार आमच्यो मांडण्यो न्हय, आमचें बळ न्हय, पूण तुजें बळ. आमची खुशी न्हय, तुजी खुशी जाय. तूच आमकां पाव जेजू. पवित्र संस्कारान ह्या परम संस्काराच्या बळान एकचार बांदून हाडून आमकांय फावो कर. तुजो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जाता. खेरीत भाशेन ही सगळी आमची मागणी, आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरता. आमची भिरांत, आमचे दुबाव, आमची आळसाय, आमची बेसारमाय पवित्र संस्काराच्या पांयाशी हाडटा हांव जेजू. जेजू
पाव तूं आमकां सोम्या बोगूस आमची पातकां जेजू पाव तूं आमकां सोम्या बोगूस आमची पातकां तिमी घालुया आमची नदर जेजूचेर दवरुया आमकांच विसरुया ह्या वेळार फॉरगेट युअरसेल्फ जेजू पाव तूं आमकां सोम्या बोगूस आमची पातकां जेजू पाव तूं आमकां सोम्या बोगूस आमची पातकां आमच्या पातकांनी धाडायलोले तुझ्या हाता पायांनी किडे काट्याचो मुकुट मारल्यार आनी काळजात खोपले बारे तुझ्या रोगनाची घोळून तुका तुवें दामले ओस्कोन दोळे उरसार मेलोय सोंसून आमचे व्हडव्हडे जेजू पाव तूं आमकां सोम्या बोगूस आमची पातकां जेजू पाव तूं आमकां सोम्या बोगूस आमची पातकां आमची मोदी उंची येलोय वाट दाखोवंक आमकां सोदाची संवसारांत फुलोन आमी पावलां मारलीं पातकाची बोचणे मागराव सायबा सोडवोड कर तूं आमची जेजू आमकां गोर भुरगीं देवाची जेजू पाव तूं आमकां सोम्या बोगूस आमची पातकां जेजू पाव तूं आमकां सोम्या बोगूस आमची पातकां सोम्या बोगूस आमची पातकां सदोय जावं देव सदोय जावं देवाचें भोव पवित्र नांव सदोय जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सदोय जावं जेचें नांव सदोय जावं जेचें भोव पवित्र काळीज सदोय जावं जें भोव मोलीक रगत सदोय जावं जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतां आल्तरा वेल्या सदोय जावं देव आत्मो सांत बुजवणार सदोय जावं देवाची मायम
Bo bagião tanquar Mari, सदैव जावन देवाची माय बोबागेतान वारवारी Sudoiza Marico Povitan Kotarin Gurtsumbo, सदैव जावन मारीचो पवित्र निकता बिन गोड संभव Sudoiza Marice Onudvant Kuriatmai Sir Sargar Varan, सदैव जावन मारीचे उन्नन मन कुडियो आत्म्याचो एक सारगाव Sudoiza Marice Nanti Anquaran Mai, सदैव जावन मारीचे नाम त्या कुआन नमाय Sudoiza Bagião Ze Marizo Bo Nirmal Poti, सदैव जावन भगवान तुझे मारीचो बो निर्मळ पोट Sudoiza Deutache Bodian Boktantai. सदैव जावन देवताच्या भक्त